प्रीतीच्या भयणी भावानो वाटो घेवंक मानिवंत आग्नेलाच्या तिसऱ्या नोवेनांत वाटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानिवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय। मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजीचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून आपली फिरगोज मुख्य केंद्र कोता। आधुनिक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणांनी अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी इगर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात। पवित्र सोबीन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून आपले भावार्थाचे अदीक करून तरणाट्याचे जिवीत फुलोवंक हाडूंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक A warm welcome to all of you for the third day of the Novena of Venerable Agnello. The theme for today's Novena is Venerable Agnello, as a true shepherd, works tirelessly to strengthen the faith among the youth. Agnello, by keeping the parish engaged in spiritual, social, and educational activities, made it the center for the youth to grow in faith. Misusing the comforts of the digital technology, many, particularly young people, have ceased to occupy the physical spaces inside their church meant for religious activities in favor of online spaces. We pray that our youth may return back to the grace-filled sacred space of our parish and benefit from the Church's extensive use of the digital technology for faith formation and live in their life of faith and boldly advance Jesus' mission. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची इतेसांवां हे पोरी। फामिलीक बरी भलायकी मागता डायगो फेर्नांडीस नुवें थावन। मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन कॅटी मेंडीस हाका पिडेंतली पेखोवणी आनी बरी भलायकी मागता रॉक आनी सोनिया मेंडीस चिंचिनी थावन। सेंद्रोय कुलाको हाका जिविताची सांगाती फावो जावंक मागता सिप्रियाना ए कुलाको कोर्थालीम थावन। दिनवासनेचे मीस भेटयता जुआनिता रॉड्रिगीस कोलवा। दिनवासनेचे मीस भेटयता विक्टोरिया आनी रॉकी कोर्लीम थावन। फामिलीक बरी भलायकी मागता रोतोस फेर्नांडीस वारखा। एरन फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता स्टीवन दा सिल्वा गोवा वेल्या। आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा पाद्री बॅरी कार्दोजो, डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया। तुका माये मोगाचो येवकार। मानिवंत आग्नेलान तुज्या वावरांत तुका अदीक बोलवंत आनी यशवंत करूं। सगळीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया।
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या तिसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्याचो भावार्थ अखंड करूंक ओत्रेकता. मानवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजेचो जागो आत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींत भरून शेळयांचो भावार्थ वाडोवन पवित्र सभेचो एकचाराचो गूट जेवन समाजीक वेव्हार चलयतले फुडारी तयार करून तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक आपली फिरगोज मुख्य केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणां अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोजेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सभेन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी भावार्थाची आकारणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून ह्याच फिरगोजेच्या केंद्रांत नव्यान एकठांय जावन आपले भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसां बेतेंत आमी मागुया. आनी जायते पावटी आमचो भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न करचे बदलेक आमी दुसऱ्या वस्तूंनी आमचें ध्यान मन घातलां. तर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची ह्या वेळार दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी फुडें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत पाग्योन सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार खेरीत भाशेन मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून आमची ते सांवां देवा मुखार दवरुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बाबा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडखोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनान. आमेन. बागेवन पावलून तिताक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक तांच्या उतराक पालो दिवंक
कसल्याय बऱ्या कामांक कबूल आसूंक, कोणाचेंच वायट उलयना जावंक, झगडीं मांडिना जावंक, पूण सोमेस्त मनशांताय माणसुगेची आनी सदां रीत रविशेची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार, आटपो नासलोलीं, वाट चुकलोलीं, जिनोस्वार वायट वडवण्यांची आनी कुश्यांची गुलामां जाल्लीं, खोटेपणान आनी नाटकायेन बोल्लोल्या जिविताची. एर आमकां जोळटात आनी आमी एरांक जोळटाव तसलीं मनशां आमी आसल्याव. पूण उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोरवंडाराचें. उदेलो ताचो व्हड मायेमोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक कोन्याक लागून न्हय, बोगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयलीं. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुलीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवीं केलीं. आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ता उदेशीं ताणें पवित्र आत्मो सुबामपणान आमकां दिलो. ताच्या फुंकेच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बरवोसो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हणुया, म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर. म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब, म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या कोणातूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो बरोन वता. जबाब, म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. उर्चीत घोरांत देवाच्या म्हजें तिकाण सदांकाल. जबाब, म्हजो गोवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. सगळीं उबीं रावया. जाता तें जावं. सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देखी येवच्योच नात अशें जावं नजो, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचें घडटा. ह्या सुपुर्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलोले परस ताच्या गळ्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दोरयांत उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय दोरात. तुजो भाव तुजेर चुकी करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तिची दूख दोरीत जाल्यार ताका बोगोस, आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूचो. धर्मदुतांनी सुम्याक म्हणलें, आमचो बाबार्थ वाडय. तेन्ना सुम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यांत वचून उबें जा अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रेतीच्या भाव भयणांनो, आज तिसऱ्या नोवेनांत आमी आसा आनी मानिवंत आग्नेल तरणाट्यांचो भावार्थ अदीक अखंड करूंक ताचे ओतरेक ह्या विशयाचेर आमी नियाळटाव करीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाचो हुस्को तरणाट्याताय आयज आमी नियाळ करता. आयचीं वाचपां आमी पळयल्यार दोनूय वाचपां आमकां करीत भाशेन एक माणसुगेचें मर्यादेचें देखीवंत जिवीत जिवंक हुस्कायता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यवंत पावलून तिताक बरयले चिटींत भाग्यवंत पावलो म्हणटा, तुमी नेणारपणान जियेनाका, तुमी आजून पर्यंत नेणार नात, तुमकां करीत भाशेन ही शिकोवण फावो जाल्या. म्हणटोच अधिकाऱ्यांक खालते रावात, नेम कायदे पाळात, पूण करीतपणी माणसुगेचें जिवीत जियेयात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, वायट देखी येवच्यो ना अशें आमच्यान म्हणूंक जायना. घोडे येयत, पूण जाचे कडच्यान येतीत ताची कोटा. ताच्या गोड्याक दांत्याचें पेड घालून उडयल्यार अदीक बरें. इतले कोर जेजू सांगता. म्हणजे दुसऱ्यांक वायट देख दिवप कितलें कोर वायट तें जेजू दाखयता. आयज करीत भाशेन आमी तरणाट्यां खातीर मागतना नियाळ करतना तरणाटे म्हणटाना आयज काल आमकां रोखडेंच डिजिटल कल्चर हाचेर नदर आमची पडटा. बिकॉज दे आर एनग्रॉस्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मिडिया. आनी सोशल मिडिया म्हणटा तेन्ना इन्फ्लुएन्स कल्चर आमच्या दोळ्या मुखार येता. खरें म्हणल्यार आयचे शुभ वर्तमानां हें सांगता, इन्फ्लुएन्स द वर्ल्ड. तरणाट्यांक सांगता, यू हॅव टू इन्फ्लुएन्स द वर्ल्ड, बी अ ग्रेट इन्फ्लुएन्सर, बट इन्फ्लुएन्स इन डुईंग गूड. पवित्र पुस्तकांत जर तर आमी नदर मारल्यार जायते तरणाटे आमकां मेळटात. तातूंतले थोडे सामुएल प्रवादी करीत भाशेन 12 वर्सांचो आसतना ताका देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. पयलें ताणें देवाचो ताळो वळखूंक ना. मागीर ल्हव ल्हव करून मागण्यांत वेळ सारून, देव मंदिरांत वेळ सारून ल्हव ल्हव करून तो देवाचो ताळो वळखूंक पावता. जायते दुसरेय तरणाटे आमकां मेळटा. जोझफ जाका विंकलोलो आपल्या भावांनी, तोच तांच्या आदाराक पावता. व्हडांतली व्हड तरणाटी म्हणटा ती आमची आंकवार मारिया.
तरणाटी आसतना देवाक ओय म्हणटा आनी तिच्या ओयपणान खातीर तिच्या एके तरेन आयत्या मना खातीर तिच्या आयत्या मनाक लागून सोडवणदार ह्या संवसारांत येता आनी आमचो सोडवणदारूच तरणाटो कसो आपल्या मिसांव फुडें वता आमचे पासत आपलो जीव दिता आमकां सोडवण दिता. तरणाट्यानो कित्याक सांगता यू कॅन इन्फ्लुयन्स द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस. बी एन इन्फ्लुयन्सर in the real world and also on the social media, no doubt, but influence something good. Bring a change. कितें तरी बरें हाड. मानिवंत आग्नेलाचो सदांच हुस्को आसलो अशी एक घडणी मेळटा की एकलें चेडूं तरणाटें वायट जिवीत जियेतालें. जायते जाणांनी ताका सांगलें पूण आपलें जिवीत बदल्लें नासलें. मानिवंत आग्नेलानूय ताका सांगलें पूण आपलें जिवीत बदलूंक ना. निमाणे सुवातेर मानिवंत आग्नेल वेता आनी ताच्या उजेर दिमेर पडटा आनी मागता तुजें जिवीत बदल म्हणटा. आनी तें तरणाटें शी फील्स सो मच एम्बेरेस्ड. लॉस कशी ताका जाता इतलो भाग्योन पाद्री आपल्या मुखार दिमी पडोन आपल्या लागीं मागता आनी तें जिवीत बदलता बरें जिवीत जियेता. प्रितीच्या भाव भयणांनो आनी म्हज्या मोगाळ तरणाट्यानो आमचो भावार्थ आमी ओकोण कोत्तलेच जाल्यार कितें भाशेन देवा सांगता आमी वेळ सारूंक जाय. वी कॅनॉट इन्फ्लुयन्स विदाउट हॅविंग एनीथींग विदीन अस. वी कॅन ओन्ली गीव वॉट वी हॅव विदीन अस. म्हणटच पयलो तुजो भावार्थ गोट कर. दुसऱ्यांक तूं कितें बरें दितलो जाल्यार दुसऱ्यांचो भावार्थ वाडयतलो जाल्यार तुजो भावार्थ गोट कर. भावार्थ गोट करूंक पयली वस्त देवा सांगता वेळ सार. पवित्र साक्रामेंत आसात मीस आसात वांटो घे. फिरगोस आमची जाय तो आदार दिता तरणाट्यांक भावार्थान वाडूंक त्या सगळ्या कार्यावळींत वांटो घे. कितें भाशेन हो आदार आमकां दुसरे सुवातेर तुजें जिवीत बरें करूंक देखीवंत करूंक तूंच पयलो देखीवंत जाव. नेम कायदे जावं फिरगोजेचे जावं सरकाराचे समाजांत आमी जियेतना समाजीक कायदे सगळे पाळूंक गरजेचे. कितें भाशेन बरी मुल्यां क्रिस्ती तत्वां तुज्या जिवितांत भितर सरूंक जाय. जें कितें वांकडें तुज्या जिवितांत आसा पयस कर आनी बरें तुजें जिवीत निटायर घाल. तेन्नाच तूं एक बरो दुसऱ्यांक देख जावंक पावतलो. यू वील बी अ ग्रेट इन्फ्लुएन्सर. यू वील बी एबल टू ब्रिंग चेंज इन दीस वर्ल्ड. बट फॉर दॅट you need to be at the right place in the right direction. तर आयज कितें भाशेन मान्यो आग्नेला लागीं आमी मागुया आमच्या तरणाट्यां खातीर तांचो भावार्थ अदीक गोट जावंक अदीक देखीवंत तांचें जिवीत जावंक आनी तांचे वरवीं ह्या समाजांत जायतें बरेंपण येवंक. उबी रावया आनी ह्या वेळार किरीत भाशेन मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बापसाहेबा विस्पा यादनिकां खातीर आमी मागुया. किरीतपणी भावार्थाचे ओकोण नमुणे ते जावं आनी हे वरी आपले परचेक भावार्थान वाडोवंक आदार दिवंक. जेजूच्या नांवान आधुनीक यंत्र आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया. तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांची जिविताची वाट पवित्र आत्म्या उद्देशी उजवाडाव
आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आसऱ्या खाल दवरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्वीस सोदतल्या आनी आपलो दिसपटो ग्राज जोडूंक कोश्टवतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची खरी उदरगत करूंक आनी तरणाट्यांक सर्विसो मेळूंक नवे उपाय नव्यो मांडण्यो काडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देवान आपल्या मोळ्यांत ओदीक वावराडी धाडल्या पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यांत तांणी ताच्या उल्याक उदारपणी कान दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा, हे आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार त्यो शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रोसन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. ते आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचार ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotuja. Sonia Jesu avi omuto kata ani yekalsit lebieta. Ditle movitu manomanis ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमचो आदारी बीस आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देव माये सांगाती तिचो पोती भागवन तुजे भागवन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलें प्रार्थन म्हणटना केरीत भाशेन आमचो भावार्थ ओखंड जावंक आमी देवा लागीं मागुया आनी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक बरी देख फावो जावंक आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
गोडीबोर आमचे दोळे धांपुया. जेजूक आमच्या काळजांत घेतलेलो आसा. आमच्या आपुरबाईच्या तरणाट्यांक जे आयज काल वेगवेगळ्या वादळ मळांक सांपडलेले आसात तांकां जेजूच्या हातांत घालुया. ही आमची जबाबदारी तांचे पासत मागूंक. जेजूक तांकां हात लाय म्हूण हे वेळार खेरीत भाशेन आमी मागुया. उबी रावया. प्रार्थया. कोनवाड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बोळ कोऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. इच्छा बाबीनू तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव आयच्या मुख्य यादनिकाक पाद्री बॅरी कार्दोज गांवान कांसालीचो पूण एक बरी व्हडलीशी जबाबदारी ताका ह्या दोन प्रांतांत दिल्ली आसा. ती म्हटल्यार बिस्पाच्या पालासींत ताची कोचेरी आसा जंय तो समाजीक लोकसंपर्क केंद्राचो डिरेक्टर जावन आसा. जायते फावटी गोंयांत जायती उचांबळाय जाता. बिस्पाच्या वाटेन कितें तरी सांगचें पडटा, पेपरार घालचें पडटा, स्टेटमेंट इगोर्ज मातयेचो हें काम ताचें जावन आसा. तर ही व्हडली जबाबदारी तो सांबाळटा आनी तरी आसतना एकाच उतरान ताणें आमकां आयज हांगासर येवन एमीस भेटूंक वय म्हटलें आनी आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक ताणें इस्कुटावन बरें मार्गदर्शन दिलें आनी आमकांय वाडलेल्यांक जाग येयले की आमची ही जबाबदारी तांचे सवय कितें पळय ती हें केल्ल्या बद्दल आनी आमकां वेळ दिल्ल्या बद्दल आनी देवाचें उतर आमकां फिकिरीन ताणें परगोटल्या बद्दल ताका हांव काळजांतावन दिनवासता. आनी ताच्या सगळ्या कार्यांत हांव ताका येस आवडेतां. आमची गोंयचो धर्म प्रांत ताणें आपल्या बरोवपांतल्यान आनी संपर्क केंद्रांतल्यान ताणें बरे भाशेन सांबाळूंक. कांय कळोवण्यो खेरीत इंत्यासा पासत मिसां तुमच्या ऑफिसांनी दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलार संस्थेचे पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आखारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मानेमूत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्यांक जाणांक तुमकां मागले उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसान येवन कळोवंक जाय, कळोवचें म्हूण मागता. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत एनएक्स म्हूण एक हॉल आसा जशी तुमी खाला येतात थंय पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. तर तुमकां मागणी तुमी थंय वचून वेळ काडून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवूंक. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी 2 दीस फाटीं हांगासर जाल्या. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो अशी माहिती दिल्या. आमच्या पुस्तक शाळेंत तें पुस्तक तुमकां विक्रेक मेळटलें. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान जावन तुमी दिवची. नोव्हेंबराच्या 15 सकाळीं 10:30 वाजता खिरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त व शेजाऱ्याक कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. व्हीलचॅराची सवलत तुमकां हांगासर मेळटली.
मानेवत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक नोव्हेंबराच्या 15 शुक्रारा रातचे 9:30 वाजता सकाळी ते सकाळी 5 वाजता पर्यंत नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर पेद्रो कॉस्तान तांचो पंगड कोणसुवा चलयतलो जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. पिलार सोसायटीज ऑफ एपोस्टोलीक लायफ ह्या संस्थांची अंतरराष्ट्रीय सभा जातली ताका आजीर जावंक रोमाच्या शिववर्तमानाच्या परगोटणेचे खात्याचो वडील बोश्रेष्ठ लुईस आंतोन कार्दियाल तागले आनी मिशनरी सोसायटीज ऑफ एपोस्टोलीक लायफ हांचे 30 श्रेष्ठ वडील आनी विगार जेराल आजीर जावंक येतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 सांजेच्या 4:30 वाजता पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. अपोस्टोलीक नुन्सियो बोमानेस्त आर्चबिशप लिओपोल्ड जिरेली गोंय आनी दम प्रांतांचो आसपी फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव तशेंच आदारी बिस्प सिमियो फेर्नांडीस बिस्प आलेस डायस बिस्प सेबास्टियन मास्करेनस आनी बिस्प तेओदोर मास्करेनस हाजीर आसतले. ह्या भोवमानाच्या संतोशी मेळाव्या वरवीं पिलारचे संस्थेचो इतिहास आनी वाड स्पश्ट जातली. ही एक व्हड दोबाची घडणी ताका तुमी हाजीर जावन आमचो संतोश वाडटलो आनी पिलारचे संस्थे कडेन आसलेलो तुमचो सहकार दाखोवंक तशेंच कार्दियालांक आनी हेर मानेस्तांक भोवमान दिवंक हो एक तुमकां बरो सोयीग. झाड पाल्याची वखदां आनी लक्ष्मी दारूची पानां वयर स्टॉलांत तुमकां विक्रेक मेळटली. प्रिसिला सुवारीस नावेलितान आपल्याक मेळ्ळलो उपकार मानेवत आग्नेलाच्या मुजतीन बरोवन सांगता. म्हज्या दुवेच्या लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं पूण तिका भुरगें नासलें. 3 दोतोरांशी तिणें इलाज घेतलेलो पूण तिका भुरगें जाय नासलें. दोतोर म्हणटाले तिका भुरगें जावंक अवघड कित्याक तिच्या कुसव्यांत फायब्रॉयड्स आसले आनी घोवाचोय कितें प्रॉब्लेम आसलो. तेदे वेळार हांवें खतखत्यान मागलें मानेवत आग्नेलाची मजत करूंक जेजू कडेन म्हज्या दुवेक भुरग्याचें देणें दी म्हूण. तांणी दोगांयनी मानेवत आग्नेलाचें नोवेन केलें. ज्या उपरांत गेल्ल्या ओतुंबरांत आपूण गोरबेस्त आसा म्हूण म्हज्या दुवेक गमन आयलें. पूण गोरबेस्तपणाच्या बेसार आसतना तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो की दोतोरान ताका सोडून दिलें आनी सांगलें की भुरगें वांचचें ना. पूण हांवें जेजूचेर बाबाड सोडलो ना. सगळ्यो अडचण्यो वळांटून ह्या वर्साच्या जुलय म्हयन्याच्या 12 तारखेर तिका बाबा जालो आनी भुरगो बऱ्या भलायकेन आसा. हांव ही गोवाय दितां देवाचे व्हडते मोहिमेक आनी दिनवासता जेजूक आनी मानेवत आग्नेलाक म्हजे दुवेक इतल्या वर्सांनी भुरगें दिलें म्हूण आनी मागता मानेवत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक. सगल्यांनी तुमी उबी रावची आनी तुमची ही मागणी गोरजो इंतेसांवां देवा फुड्यान मानेवत आग्नेलाच्या उदेशी तुमी मांडची हे वेळार म्हूण हें स्क्रिनार आसलेलें मागणें उपकार मेळूंक मागणें आमी सगळीं खतखत्यान व्हडल्या आवाजान बरोबर म्हणुया. सूर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण खाळसांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं बरोबर म्हजे फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मानेवत आग्नेल
विनोती कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर मागणें इगोर्जेन जातलें निमण्या गायना उपरांत. आनी आतां सगळीं तुमी तुमच्यो तकल्यो बागयात निमण्या आशिर्वादाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात तुमचो भावार्थ ओकोण करूंक क्रिस्ताच्या शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.